Complete setup. Including all the doctors. Now you don't have to worry. Everyone will be सर तुमची करूया डॉक्टर करूया आमच्या आयतेसाचो मुखेल सोयरो बाब जुझे कार्पिनो ह्यो आपली बसकां घेवची तशें आमचो आयचो बर्थडे बॉय बाब अमित पालेकार आपली बसका घेवची तशेंच आमचे दोगूय आमदार बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस येवन मातशे बसकां घेवंक तशेंच ESG हॉस्पिटलचा रिप्रेझेंटेटिव्ह मातशे फुडें येवन बसकां घेवंक हांव मागतां मॅडम ज्योती पालेकार मातशे फुडें येवन बसकां घेवंक तशेंच आमचे पार्टीचे आम आदमी पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता इन्चार्ज ऑफ गोवा मातशे येवन बसकां घेवंक तशेंच बाब जोसेफ पिमेंटा ZP मेंबर बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमीचो येवन फुडें येवन आपली बसकां घेवंक मॅडम ज्योती पालेकर मागता आम आदमीचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक
मातशे पुढे येऊन बसका घेऊ. आमच्या आयच्या मुखेल आणि मानाच्या सैद्याक आम्ही फुलांचो जल दिवन येवकार करतले. मागता मॅडम अरुणा वाघ मागचे पुढे येऊन हांगासर बसकान घेऊ. मागता ESG हॉस्पिटल्स आची रिप्रेझेंटेटिव्ह दोन उतरां सांगता. Good evening to everybody present here today. We mark a very huge milestone where we open our 4th clinic in the state of Goa with the help of the President of Aam Aadmi Party, Shri Amit Palekar. We opened this clinic with a very simple vision. Our vision was to provide accessible healthcare and exceptional healthcare to everybody present in this constituency and all across Goa. We aim that our services reach every corner of Goa and every rural city, every rural village present here. 2 years ago we started with this vision and we started with the MLA of Benaulim, Shri Venzi Diegas. We started our first clinic in Benaulim 2 years ago where we screened over 10,000 patients and cataract surgery has been sponsored by the MLA for over 150 patients around the constituency. So we started in Benaulim, after which we moved to Karmona, and after that being a very huge success, we opened our next clinic in the constituency of Velim with the help of Shri Cruz Silva, the MLA of Velim constituency, where we have been screening for the last 5 months. We've screened over around 5,000 patients, and over the last 5 months, we have sponsored over 50 cataract surgeries. After this being a huge success, now we aim to provide the same amount of services in this constituency with the help of the President of AAP, Shri Amit Palekar. We would like to thank the Palekar Foundation for coming forward. It is a very huge step on the side of our leaders to come forward and provide these kind of services around our constituency. ASGI Hospital today provides various facilities where we can screen patients rurally in community-based clinic setups. We provide our fundus photography,
where we can screen the retina. Any kind of diabetic changes, any kind of swelling in the retina can be screened rurally now. And we can also check for your eye pressure with our machine, which is the Tono Pen. Our aim is to use these machines to help everybody to, prevention is always better than cure. So we plan to find whatever, if there is any kind of diagnosis, to diagnose it early and to provide the best healthcare that we can provide. Thank you. Thank you, doctor. पालेकार फॅमिलीची तुमकां चड वळख करपाची गरज ना. जायतीं वर्सां सोशल वर्कांत आहा ती आनी ह्या दुसऱ्या फिल्डान हांव मागता मॅडम ज्योती पालेकराक सगळ्यांक एक दोन उतरां सांग. सगळे आमचे मानाली सोयरे आमचे एमएलए बाब क्रूज आणि आमचो वेंदी आणि आमचे शेजारी आणि आमचे बरे मागते आमचे जोस कार्मिनो तशेंच आमचे वाल्मिकी आणि सगळ्यांची नांवां घेना हांव सगळ्यांक हांव म्हज्या माय मुखाचो येवकार दिता दोतोराक सुद्दां येवकार दिता आनी आमचे सगळे एका उतराक लागून एका उतरान आमची अर्णवाग मॅडम तिका हांवें सांजचो फोन केलो की हांगा आयली म्हणून हांव तिकाय येवकार करता. तशेंच हांगा जमलेले म्हजे सगळे भावानो मेळशेकारांनो सगळ्या भयणांनो हांव तुमकां सगळ्यांक माये मुखाचो येवकार दिता. आनी म्हाका आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की आमचो कितें तरी हें करतलो म्हणून आनी आतां तेजो बापूय जाय आशिल्लो पळोवपाक तेजो हें म्हणून आमचो बेळ्ळाक खरो बेळ्ळाक तें आमच्या बरोबर ना पण ताचें हें सामकें म्हाका सामकें काळजांतल्यान हांव ताका येवकार दिता आनी ताणें अशीच लोकांची सेवा करची आपल्या आवय बापायचें नांव वयर काडचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांगा आयिल्ल्या बद्दल. थँक्यू मॅडम. हांव मागता आमच्या आयचे दिसाचो मुखेल सोयरो बाब जुझे कार्बिनो आयकलां ते प्रमाणे सोशल वर्कान बरो एक्टीव आसलो आनी आसा खंय आनी तसोच बादशाह म्हणल्यार ताका सगळे वळखता खंय तर मागता दोन उतरां सांग. देव बरें करूं. आतां तुमकां सगळ्यांक हांव म्हणून येवकार दिता आनी तशेंच आतां आमचे मानस सोयऱ्याक जे आहा एमएलए उबेन आनी बेनावली येवकार दिता. आतां हें सांगपाचें आहा म्हणटा पळय तें मेळशे गांव आमचो जायतो पणजेक लागीं आहा. तेरी आसतना आमकां मेडिकल फॅसिलिटी जायती कमी आसली. आमी जायतो तेंप जालो आनी हांव जायत्या संस्थांनी आहा त्या सांगला त्या प्रमाणे हांवें आमचे मेडिकल कॅम्प मेडिसीन केल्या आनी बरी बरी हॉस्पिटलांनी डॉक्टर हाडल्या आनी जायत्या लोकांक आमी फॅसिलिटी दिलेली आहा. पूण आयज पालेकार फावंडेशन तेणी आमकां एक सद्याक एक बरी क्लिनीक घातल्या हिंगासर आनी फ्री टेस्टींग जावपाक हिंगासर आमकां हें दिलां. आमी आतां मागता सगळ्या लोकां लागीं ही फॅसिलिटी घेवची आनी आमी एक बरी क्लिनीक डॉक्टर येतले. आतां सद्या आय स्पेशलिस्ट आसता आनी त्या फुडें आमकां जायते दुसरे डॉक्टर येतले. सर्जरी हिंगा कन्सल्टींग सर्जरी येतले आनी विजिटींग कशें आनी आमकां बरे बरे हॉस्पिटलांनी आमकां हिंगासर वचोन आमकां जायती फॅसिलिटी अशें दिता म्हणून आमी सांगतालो की आमकां चड पयशांची गरज ना. आतां तुमी जाणा खंय जाल्यार वयतलो मेडिकल कॉलेजीन वयतलो जाल्यार फाटीं हांवें पळयलां सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज थिंगासर टोकन घेवपाक लोकांक सकाळचे 3 पासून वयचें पडटा पयलीं आनी तो टोकन मेळटा 8 जावन आनी तो टोकन नॉट मोर देन 30 दिता. पूण इतले लोक आजरांनी थिंगा लोक सकाळचे आसता लायनीक आनी पूण ते टोकन मेळना. पूण आयज
ही फॅसिलिटी आमकां अशी मेळता जाल्यार तुमी सगळ्या रावल्यान घेवची आनी तेसो तुमी सगळे हिंगा येयल्या म्हणून आमकां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करचें. देव बरें करूं सर. आयज हो खीण आनी आजच्या दिसा आयचो हो जो कार्यक्रम जाता तो एक देव कार्य आसा. कारण कोणाच्या आरोग्य सेवा दिवप आनी त्याच बरोबर आपलो प्रयत्न करप की बरी आरोग्य सेवा दिवप हेचो हो प्रयत्न अमित पालेकरांनी पालेकर फाउंडेशनाच्या थ्रू आयज सुरू केल्लो आसा. आयचो हो कार्यक्रम मुद्दामून आयोजन करपाचें कारण आनी हो कार्यक्रम जे पद्दतीन सुरू जाल्लो आसा आमच्या 2 मतदारसंघांनी वेळी आनी बाणावली. हांव विनंती करता आमचे लाडके आमदार वेन्सी वेगस हांकां विनंती करता की तांच्यांनी हो कार्यक्रम जी सेवा आरोग्य सेवा दिवपाची सुरवात जी बाणावली मतदारसंघांसून सुरू केली त्याच्या नंतर मागीर ती वेळी मतदारसंघात पावली आनी आयज सांताक्रूज मतदारसंघात पावलेली आसा. जेणे करून ही पूर्ण करता करता सकंड गोंयभर पावतली आनी प्रत्येक गरीब मनशाक प्रत्येक ज्या मनशाक आपूण सेवा पयशांनी घेवपाक जायना अशा मनशा पर्यंत ही सेवा पावपाचो आम आदमी पक्षाचो प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर आयज सांताक्रूज मतदारसंघांसून ही सेवा सुरू जाता. आनी ह्या बाबतींत जी सुरू जाली बाणावली मतदारसंघांसून ती कशी सुरू जाली आनी ती कशी लोकां पर्यंत पावता हे सांगपाक लागून हांव विनंती करता आमच्या बाणावलीचे लाडके आमदार वेन्सी वेगस. देव बरी सांग जी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आयचे दिसाक पयले सुवातेर आमचो गोंयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकराक वाडदिसाची पोरबी दितासतना आनी हॅपी बर्थडे म्हणटासतना सगळ्यांनी ताका व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. मे गॉड कीप हिम इन गुड हेल्थ. विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट. And on this occasion, we are inaugurating something which is very dear to the Aam Aadmi Party, and which is the concept of the Mohalla Clinic. आमच्या बराबर आमचो नॅशनल सेक्रेटरी श्री पंकज गुप्ता आज आमच्या बराबर आसा and it is a great occasion to have him here amongst us. मुगे गली मुगे इश्ट आणि आमचो सगळ्यांचो इश्ट आमचो वेल्हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आम आदमी पार्टीचो दुसरो खांबो तो जावन आसा आमगेलो बाब क्रूज इंजिनियर क्रूज सिल्वा. तुमचो गांवचो तुमचो लोकल अमिताचो शेजारी बाब जुजे आमचो तुजो वळखीचो कुंडालीचो मेंबर आनी तुमचो बरो सोशल वर्कर. तशेंच आमचे एएसजीचे मेंबर बाय मेबल ताचे वांगडी बाब वाल्मिकी बाब जोजफ पिमेंता आमचो बाणालेचो झेडपी आज हांगा आसा बराबर. आनी सगळ्यांची ओळखीची सगळ्यांची आवडीची आनी पालेकर फॅमिली आनी पालेकर फाउंडेशनाचो फाउंडेशन जी जावन आसा एडवोकेट अमित पालेकराची आवय मॅडम ज्योती. मागता सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो. जेन्ना 10 वर्स पयले कारवारसून जेन्ना चिंतले हांवें की बोट सोडून गोंय येवन फामलीबरा टायम काडून एक धंदो चालू करचो आनी त्या धंद्यांतल्यान पॉलिटिक्सा भितर सरले आमी. आमचे बराबर आज आमगे कोरमडी लोक आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आहा आमगे टिचर आसता. सो तेन्ना जेन्ना पॉलिटिक्सा भितर सरले आम आदमी पार्टी वयल्यासून मायक हातीन गेलो आनी ही पार्टी मुखार व्हरपाक जो वावर आमी कॉमेस केलो ते वावरांतल्यान आमी फकत अरविंद केजरीवालागे जी आयडियोलॉजी आहा आनी ती आयडियोलॉजी म्हणचे कितें जावं तूं गरीब जावं तूं गिरेस्त जावं तुगे बॉर्सा पयशे आसो या तुगे बॉर्सा पयशे आसनाका तुका एड्युकेशन इस्कलान गेलो बँकाचेर बसलो ते बँकाचेर अंबानीगे चेड बसोता या गरीब रिक्षा ड्रायव्हरागे चेड बसोता कांय फरक आसपाची पडना. एड्युकेशन शूड बी द सेम. तेच भाशेन जावं गिरेस्तागे भुरगो दुयेंत जालो या गरीबा गेलो भुरगो दुयेंत जालो हॉस्पिटलान गेलो म्हणटरी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान मेडिसिन आनी जे हेल्थ केअर आहा ते दोगांयकूय सेम मेळपाक जाय. आनी हे गोष्टीचेर हे पॉलिटिक्स आम आदमी गेले जे पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आहा
आम सदां म्हणलोले की आज जरी तरी बीजेपी हेल्थ केअर एड्युकेशन वुमन सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी उदो ह्यो बेसिक वस्तू तुमी जरी तरी सारक्यो 24 आवर्स अप टू द स्टँडर्ड दिता जाल्यार आमी पॉलिटिक्सातून भायर सरताय. आणि आज देखून 10 वर्सां पॉलिटिक्स आजून हांव हे सांगूंक सोदता बीजेपीक की तुम्ही जरी तरी 24 आवर्स उदो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी गुड हेल्थ केअर एंड गुड एड्युकेशन दिता जाल्यार वेन्सी अमित पालेकर आणि सगळे आमी पॉलिटिक्स सोडून वयताय. दिस इज आवर वर्ड टुडे अगेन टू द बीजेपी. 10 वर्स पहिले आम्ही हे सांगलेले आणि आज 3 वर्सां आमदार जाणूय आम्ही हेच सांगताय. दिस इज एन ओपन चॅलेंज टू दिस गव्हर्नमेंट. पूण ह्या सरकारा कडेन ह्यो वस्तू दिवपा जायना. कित्याक दिवपा जायना आणि कित्याक दिवपा सोदना? कित्याक जरी तरी सामान्य मनीस एक आम आदमी आणि एक गिरेस्त मनीस दोगोय गेली भुरगीं एक इस्कुलां बसली आणि शिकली जाल्यार आमगे सगळ्यांगे भुरग्यांगे शिकप तेंगे भुरग्यांगे शिकप एक जातले. आमगेले भुरगे सतले तेच भाशेन आमगेली भुरगीं बिझनेसमॅन जातली तेंगेले भुरगे बिझनेसमॅन आहाय आणि हे जालें जाल्यार तेंगे पॉलिटिकल जे षडयंत्र ते सगळे व्हरपाना. सो हेका लागून हो थॉट प्रोसेस गरजेचो की सगळ्यांक एक इक्वल स्टेटस एक इक्वल सगळी वस्तू फावो जावपाक. हे चिंतून जेन्ना पॉलिटिक्सा भितर जाले 2022 आम्ही गोंयभर लोकां कडेन मागिल्ले की आमकां एक चान्स दियाय. आम मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली केले ते भाशेन करतले. कम टू दिल्ली, look at the Delhi model. We will do it in Delhi. We will do it in Goa. Sorry. पण आज आम्ही कोणा दिल्ली आपय नाही. आम्ही म्हणताय 3 वर्ष झाली आम आदमी पार्टी गेले 2 जण आमदार आम आदमी पार्टी वाला है. हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं. हम लोग ने किसी मंदिर या मस्जिद या क्रॉस के पास जाके हम लोग ने वचन नहीं लिया कि हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी. हम के करू पडना हे बिना किए हे कोण सगळं आज आम्ही पाठीवर आहे. याच्या मुखार आमका देवाचो ओथ घेऊन लोकांक कन्विन्स करपाक गरज ना. आम आदमी पार्टीवर आहे आणि आमगेले जितले मुखार आमदार लोक निवडून हाडटलो ते सगळे पार्टीवर आपल्यागेलो टर्म कव्हर करून आपल्याक वोट मारते भाशेन मुखार वचपाचे. सो मुखार आज आम्ही जो प्रोसेस चालू केला 2 वर्स जाली. मोहल्ला क्लिनिक आजो रेप्लिका बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन गुड हेल्थ क्लिनिक म्हणून कॉमेस चाललो आणि हे 2 वर्सांनी ते गुड हेल्थ क्लिनिक थिंगसन वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून कॉमेस जाले. आणि आज AAP आम आदमी पार्टी AAP आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक हे AAP गेले आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक आमगेले प्रेसिडेंटा गेले बर्थडे दिसा आम्ही लॉन्च केला आणि हे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक AAP सगळे गोंयभर आम्ही सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वतले. हेच आम्ही बाणाल्या नांवात चेंज करतले. हेच नाव आम्ही वेळी चेंज करतले आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लड प्रेशर मागीर तुगेले डायबिटीज चेक करपाक ओकदाम तोंडयेची आणि ह्यो बारीक वस्तू आम्ही कॉमेस केली. आज बाणाले क्लिनिकात तू येल जाल्यार हे बीजेपी सरकारा गेले जे गांवांनी तुमगे देखून सब हेल्थ सेंटर आहे PHC आहे. PHC आणि सब हेल्थ सेंटर हे दोन्ही सेंटरांनी बीजेपी करून जाल ना ते आज बाणाले आम्ही आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक आहा तितू कोण दाखयला आणि कित कोण दाखयला. सोमराचो कॅन्सराचो येता 1 वर 12 हांव दिल्ली यो म्हणना तुमकां बाणाले आहे दोतरा मेळ्याय बाणाले लोकांक उलय ट्यूजडे तुका मंडे ऑन्कोलॉजिस्ट कॅन्सरा दोतोर ट्यूजडे पिडियाट्रिशियन येता वेनसडे ऑर्थोपेडिक येता थर्सडे दोळ्या दोतोर आसता ESG फ्रायडे तुका कन्सल्टेशन करपाक जाता दोतरा मेळपाक जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टो एक मोहल्ला क्लिनिक जे आज आम्ही आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक
इतू आम्ही घडून हाडलो पूण बीजेपी सरकाराकडे नामून कॅन्सरा दोतोर तेंगे पॉलिक्लिनिक तेंगे सब हेल्थ सेंटरात येना नामून तेंगे पीएचसी तेंगे कोण येना. There is no oncologist visiting any sub health center. तिंगा डायटिशियन येना, तिंगा डायबिटीजा दोतोर येना. ऐसो कोण वर्ल्ड स्टँडर्डाचे दोतोर येनाय. पूण आज हाटा दोतोरा बरे वचपा जाय जाल्यार प्रायवेटा वयच पडटा, जीएमसी वयच पडटा आनी लायन लागताय. पूण हाटाचो दोतोर आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक बाणाल्यान येता. तेच भाशेन वॉच अरेंजमेंट रेप्लिका जातलो आज आमगेले सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एएपी गेले आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतलो. हे मॉड्युलाचेर आणि जे दोन आमदार 3 वर्सां जंप मारनासतना बीजेपी वचनासतना लोकां मुखार आहाय हेजेर सगळे लोकांनी आज आम आदमी पार्टीक तेंको दिवन एक चान्स दिवपाची गरज आसा. कित्याक तुमी चोयतले वयता जे मुनीस बीजेपीक आहाय ते परत दुसरे पॉलिटिकल पार्टी येतले, कॉन्टेस्ट जातले. पूण आम आदमी पार्टी सदां तुमचे सोले यंग जनरेशनाचे न्यू कॅन्डिडेट घालून न्यू कॅन्डिडेटाक वयर काढून गेली सीट जी येताय ती आपल्या गेली सीट पार्टी अंडर दवरतली. आणि एक लागून आज मुगे रिक्वेस्ट सगळे गोंयकारांक की जे भाशेन बाणाले आणि वेळी लोकांना आमकां चान्स दिला तेच भाशेन तुम्ही अमित पालेकराक आज एक चान्स दिचो. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमित पालेकराक निवडून हाडचो, आम आदमी पार्टीचो उमेदवार करचो. बाबान ज्या पद्दतीन आपले कार्य बाणावले मतदारसंघात सुरू केले आणि ते कशे हळूहळू करून फुडें येले आणि आयज पर्यंत त्यांचे लाडके आमदार वेन्सी वेगस प्रत्येक मतदारापर्यंत पावतात. ज्या पद्धतीन पॉसिबल आसा त्या पद्धतीन करतात. त्यांनी सांगले की आम आदमी पार्टी कटिबद्ध आसा. तुमकां जे पद्धतीन सर्विसी आणि जे पद्धतीन सेवा जाय गोंयकारांक ती सेवा दिवपाक लागून आम आदमी पार्टी कटिबद्ध आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें की आम आदमी पार्टीन जे काम करतात, जे पक्षाक काम करतात ते लोक शिकलेले आसात, जे लोक निस्वार्थी आसात, जे लोक लोकांक सेवा करपाक लागून तत्पर असतात असे लोक काम करतात. एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पहिले फावट जेन्ना ते देशाचे मंत्री झाले तेन्ना आपल्या एका भाशणान सांगले जर देश फुडें वचपाक जाय, देशाची उत्कर्ष जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक सरकारान शिकलेले आणि बरे लोक जाय आणि ते बरे लोक आणि ते शिकलेले लोक आमकां आम आदमी पक्षान दिश्टी पडटात. तेका लागून हांव सगळ्यांक विनंती करता की ह्या फुडें आम आदमी पक्षाक संद दिवची. आम आदमी पक्ष सत्तेन नासतना जे कार्य लोकां खातीर करता, जी सेवा लोकांक लागून दिता ती सेवा खरें म्हटल्यार तोखणाय करपा सारकी आसा. आतां हांव विनंती करता आमचे वेळीचे आमदार जे थंड मनीस पूण तेजें जर कार्य पळयलें जाल्यार कार्य प्रत्येक मतदारापर्यंत पावता आणि कार्य खूप मोठे आसा. हांव विनंती करता वेळीचे लाडके आमदार पुरुष सिल्वा हांच्यांनी 2 शब्द उलोवचे. देव बरी सावंत उलयता. आजच्या बर्थडेच्या दिसा आमचो प्रेसिडेंट अमित पालेकराच्या दिसा आमच्या संघाताक आसा आमचो बाणावलेचो MLA वेन्सी वेगस, आमचो पार्टीचो लिडर पंकज गुप्ता, सुजुचे तेच भाशेन अमिताची फॅमिली, ASG हॉस्पिटलाचे स्टाफ, अमिताचे वेल विशर्स गांवचे म्हज्या भावान गोंयनांदूर, तेच भाशेन आमचे आम आदमीचे वॉलंटियर
आयच्या दिसाक अमिताची फकत बर्थडे आमी सेलिब्रेट करना. आयच्या दिसाक आमी हे तिसरें आम आदमी पार्टीचे इन एसोसिएशन ASC हॉस्पिटलाचे आय क्लिनिकूय ओपन करता. आनी आय क्लिनीक म्हणल्यार उजवाड दिवपाचें. सो अमितान जे चिंतलां सगळ्यांत सोशल वर्क करीत येयलो आमचे कोवीड टायमार जायतें काम केल्लें आहा तेणें आनी हेंय आतां तें काम करतलो म्हणून सदांच म्हणटा पळय फाटीं आमचें सावथ गोवा ऑफिसीन आसलें तेन्ना तेन्ना हांवें म्हणलें तें म्हणून आमकां मातशें आम आदमी एक लाकी डे अशी तें सांगूया हांवें म्हणलें 10 तारखेर आमी दोनी MLA मार्चाचे 2022 आमकां इलेक्ट केल्ले. 10 तारखेर आमचे ऑफिसीन जाता आनी आयज 10 तारखेर तिसरी आमचें आय क्लिनिकूय ओपन जाता. सो फुडल्या 2027 म्हणल्यार 10 तारीख मार्च म्हणल्यार आमी जाले. आयज म्हाका उमेद भोगता आनी खुशालकाय भोगता. हांव MLA म्हण न्हू, हांव आम आदमी पार्टीचो MLA म्हणून. त्या लोक आमकां रिस्पेक्ट दिता, मान दिता कित्याक आमी आम आदमी पार्टीचे इतली डिफिकल्टी आसूं, इतले आमी ऑपोजिशन आसूं, दोनी MLA आसून आमी आयज पासून आम आदमी पार्टीकूच उरल्या, दुसरे पार्टीक गेल ना. कितल्योच ऑफर येयल्यो आजून गेल ना म्हण आमकां लोक मान दिता आनी लोक उमेदीन आहा येत्या इलेक्शनाक आमी आम आदमीक सपोर्ट करपाक. सो आमी अमिताचे कॉन्स्टिट्युन्सीक दुबाव ना, हेजे मुखार तो जिखतलोच. हाच्या आतां आमी बेंजीन सांगला हो मॉडल क्लिनिकाचो, हेल्थ क्लिनिकाचो. ते भाशेन आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक हेल्थ क्लिनीक ते केलाच. दुसरोय मॉडल आमी स्टार्ट केल्लो आनी तोय आमचो सक्सेसफूल जालो. तो म्हळ्यार एग्रीकल्चर फार्मींग करपाचो. जी शेतां फाटीं 30-40 वर्सां कोण रोयना आसलो ती शेतां लाखांनी एरिया फाटीं 3 वर्सां आमी रोवपाक स्टार्ट केला. आमच्या एग्रीकल्चर क्लब करून आमची गोंयकारीचो हेल्प घेवन हे आमी करता. हे आमकां आमी ऑपोजिशनाक रावन ही आमी एक मॉडल आमचे तुमी लोकां मुखार हाडटात आनी तुमी चिंतात आम आदमी पार्टीचो जो गव्हर्मेंट जालो आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक दिलो आख्या गोंय चेंज जावपाक शकता. आनी आतां सांगलां आमकां 24 hours उदक जाय, लायट जाय, हेल्थ जाय, हें दिलें जाल्यार आमी बसपाक. पूण आमकां गव्हर्मेंट कितें दिता आमकां दिता ते 4 लेन हायवे 6 लेन 24 hours उदक दिना. आमकां दिता ते आमकां शेतां आमकां दिना. शेतां एक सगळे लँड इश्यू आहा, सगळे इश्यू कांय सॉल्व करना. सो आमी 2027 जी आमची तयारी चलता सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीक आम आदमी पार्टीची आनी आमकां रिस्पॉन्स मेळटा ते भाशेन आमी आमीचो गव्हर्मेंट 2027 फॉर्म करतले. आनी हांव मागता आमचे सांताक्रूज म्हाका म्हणटालो सांताक्रूज म्हणून मुगे म्हण सांताक्रूज म्हणचे म्हजो गांव म्हण. तो ते आमचो सगळो सांताक्रूजचो लोक आम आदमी पार्टीक अमिताक सपोर्ट करून ताका जिखयतले आनी अमिताक आयच्या दिसाची बर्थडेची विशीज आनी तेजी फॅमिली म्हणून तेजी माय सांगली बॅकबोन कितेंय मिटींग चलता कितेंय फकत मायची बाबा सांगता तो. सो मायची तेजी फॅमिली माय आहा बायल आहा सगळ्या भुरग्यांक ताका सपोर्ट करतात. आनी जायते डिफिकल्टी तुमी जाणात. पुलीस स्टेशनार कितले फाटी गेला कितले तेका आपले वॉरंट हाडल्या जायते फाटी ते त्रास काडिता आनी ते हॅरेस करिताय पूण तो भिलो ना. तो लोकां बरें रावला आनी रायटा झगडला. तो सदांच तेजे बरें आसतलो लोकां बरें आनी रायटा झगडटलो आनी आम आदमी बरो आसतलो हें सांगून तुका देव बरें. देव बरें करूं. क्रूज बाब क्रूज हो एक थंड मनीस पूण तेजें काम दिसता जे पद्दतीन वेळी मतदारसंघान तेजें काम चालू आसा तें काम लोकांक दिसता. आयज खरें म्हटल्यार आयचो हो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात जावपाचो आसलो. जे कोण उबे आसा तांकां मनाक आदरल्यान खरेंच चूक मागता कारण बरेच वेळ तुमी उबे आसात. कारण आयचो हो कार्यक्रम जशें हांवें पयलीं सांगला हो मोठ्या प्रमाणात जावपाचो आसलो. पूण तुमकां खबर आसा की सद्या देशांत कितें चल्लेलें आसा. देर इज अ टेन्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. आयज खरें म्हटल्यार ह्या कार्यक्रमाक आमच्या आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर माननीय केजरीवालजी हांगासर उपस्थित आसपाचे आसलेले पण फ्लायट्स बंद जाल्ले आसा आनी ज्या पद्दतीन सद्या हो विशय चल्लेलो आसा ताका लागून आमी अशें थारायलें की आयचो हो कार्यक्रम हो थोडक्यान आनी ल्हान पद्दतीन आमी करून घेवचो. आयज आमचे लाडके पक्षाचे अध्यक्ष
ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांचो वाडदीस. आयच्या ह्या दिसा तांचो जन्म जालो. जेन्ना जन्म जाता आनी देव कोणाक तरी जमनीर धाडटा तेन्ना ताका लागून देवान सगळें ठरयल्लें आसता. आयचो दीस सुद्दां हो 10 मे 2025 ह्या दिसा अमित पालेकराचे हांगासर क्लिनीक सुरू जावचें हें सुद्दां लिखीत आसा. आनी 2027 अमित पालेकर सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार जातले हे सुद्धा विधिलिखीत आसा. कारण तांचे जर काम पळयलें आयज ते आमदार ना पूण लोकां खातीर तळमळ आसा. लोकांक सेवा दिवची म्हणून जिद्द आसा. आनी ताका लागून आमदार नासतना आमची सत्ता नासतना एक क्लिनीक ओपन करप आनी आम आदमी सामान्य लोकांक सेवा दिवपाची जी इच्छा आसा जी भूक आसा ती ह्या अशा मनशाक आसता. आनी ताका लागून आयच्या ह्या दिसा हांव देवा कडेन मागत की तांकां बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें, सगळ्या लोकांक बुद्ध दिवची की कायम अशा मनशा बरोबर उबें रावप की जेका लोकांची सेवा करपाची इच्छा आसा आनी जेच्या बरोबर देव आसा अशा मनशा बरोबर उबें रावप. हांव विनंती करता आयचे बर्थडे बॉय ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांच्यानी 2 उतरां उलोवची. देव बरें करूं. हांवें तुमचे कडेन पयली रिक्वेस्ट करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पहलगाम काश्मीरान कितें घडलें आनी कशी इनोसंट लायव्स गेली आनी आज आमची भारतीय सेना आज बॉर्डरीचेर कशे तरेन लढाई चलयता. तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन की 1 मिनटा खातीर उबे रावा. 1 मिनटा खातीर शांतता जे आत्मे आमच्या सोबत ना तांचे खातीर आनी आज लढाईन जे आमचे सैनीक जे शहीद जाले तांचे खातीर मागता 1 मिनीट शांतता पाहिजे. देव बरें करूं. बसका घ्या. देवी नवदुर्गेक नमन करून देवी शांतादुर्गा चिमलकरीण, देवी आमची भगवती चिमलकरीण आणि आमचे गांवचे सातकायतान आणि सगळ्या देवांक नमन करून आयज हांव तुमच्या समोर उबो रावलो आसा. आज बर्थडे आसा. तुमचो आशीर्वाद म्हाका आयला आणि तुम्ही चिंता आसतले की आज हे अशें कितें आमी हे अशें कितें केलां हांगा कॉम्प्लिकेटेड आमी वयर बसल्या वेजी म्हणपाक लागला पूण दिसतो ना. हांव म्हणल्यार आमी सगळे हायटीन सेम आसूं पूण आमची किर्ती जी आसा ती व्हडली जातली आनी कामांय व्हडली जातली. पण हे करपाचें कारण म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची सेना आज बॉर्डर्साचेर पाकिस्तानाचेर लढाई आमची चल्ल्या आनी अशें आसतना मन जालें ना की एक व्हडलो सुवाळो करचो म्हणून सगळी तयारी जाल्ली. इनफॅक्ट स्टेज सेटअप सगळं ऑलमोस्ट एवरीथिंग सगळें जाल्लें. पण 3 दीस पयलीं आमचे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर दिल्लीचे फॉर्मर सीएम बाब अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आशिल्ले. तांचो फोन आयलो आनी म्हणपाक लागले की हांव जाणा तुवें खूब तयारी केल्या म्हणून पण पंजाब हे हांगा आम आदमी पार्टीचे सरकार आसा. आज आमी जे नॅशनल मिडियाचेर जे पळयता ते फक्त तुमकां दाखोवपाक जाय तितलेच दाखयता आनी खरी गजाल जी थंय घडटा ती वेगळीच आसा. आज सकाळी आनी त्याय दिसा तांणी म्हाका कांय व्हिडिओ धाडले. कशे तरेन पंजाबा सारख्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्टान राजस्थानात लोक आमचेय मारतात
आनी कशे तरेन शेलिंग जाल्ली आसा तेन्ना ताचो पूर्ण आढावो घेवपाक ते पूर्ण दिशी आमचे जे थंयचे सीएम आसा बाब भगवंत मान हांचे बरोबर कॉन्स्टंट टचान आसा आनी ताका लागून तांणी सांगले की आमी हो सोहळो मनोवचो न्ही म्हणून. पूण हांवें सांगलें क्लिनीक आसा सर आमचें ऑफिस सोड तो म्हणपाक लागले क्लिनीक सुरवात कर. कारण क्लिनीकची आयडिया जी आशिल्ली ती आयडिया एक्चुअली सुरवात जाली आनी ताचे सुरवातीचे जे रूट आशिल्ले ते बाब वेन्झीन मोहल्ला क्लिनिकाच्या मॉडेलाचेर जेन्ना बेणावली पयलो क्लिनीक सुरू जालो तेन्ना जाल्ली. थंयच्यान ताणें कार्मोना विलेजीन दुसरो केलो. मागीर तोच मॉडेल घेवन खर्चान सरकाराची मदत घेनासतना नेक्स्ट क्लिनीक सुरू जालो वेली. आनी हे चलता आसतना म्हजे तकलेन घुवपाक लागले आमी करपाक जाय. आज आमचे बादशाह अंकलाक आज हांगा आपोवन हे उद्घाटन करपाचें कारण म्हणल्यार खूब दिसा पयलीं ताणें म्हाका सांगलें अमित बाब आपूण जीएमसीन गेल्लो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांतय गेल्लो आनी ओपीडी म्हणून जी चलता त्या ओपीडीच्या भायर जर कितें परिस्थिती ती आसा पळय जाल्यार अशें आसा की लोक म्हणटा की दोतोरूय नाका म्हणून. कारण जशें म्हणटा 30 टोकन दिता 40 टोकन दिता आनी इट कॅनॉट बी पॉसिबल टू ट्रीट 300 पीपल. म्हाका दिसता हांव दोळ्यां खातीर जीएमसीन गेल्लो आनी जेन्ना थंय गेल्लो दोळे दाखोवपा खातीर मागून सांगून थकले. ते म्हणटा जागो मेळना जागो दिना नाका असल्यो गोश्टी करपाक तुमकां सगळ्याक जागे आसा. थंय खंय व्हडले 13 मजली बिल्डींग बांदपाक थंय शेतां एक्वायर आमची डिस्टर्ब करून थंय बिल्डिंगो बांदपाक सगळे जागो आसा. पूण आमकां एक हेल्थ सेंटर दिवपाक तुमचे कडेन जागो ना. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की चिमला सारक्या गांवांत थंय सगळ्यांत चड बिलो पॉवर्टी लायन लोक आसा जे मान्य करपाक जाय. तांकां आज जर हेल्थ जाय पॉसिबिलिटी तांकां जीएमसीन वचचें पडटा जाल्यार प्रायवेट डॉक्टरां कडेन वचचें पडटा. तांतल्यान बादशाह अंकल आनी बाकीचे सगळ्यांचे आयडिया मेळून हे आयडिया निर्माण जाली की आमी क्लिनीक सुरू करचें. आनी एएसजी हॉस्पिटल एएसजी आयज हॉस्पिटल जे आसा जे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसा तांणी इमिजिएटली सांगलें वी आर रेडी टू गो हेड विथ. आनी तांचो जो आय क्लिनीक आसा दे डू एवरीथींग म्हणजे टॉप टू बॉटम कितें जे आयज कनेक्टेड आसा ते आसा. आनी हांवें तांकां सांगलें की ज्यो कॅटरेक्ट सर्जरी हांगा जाय पडटल्यो आमच्या लोकांक त्यो सर्जरीचो खर्च आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो जो वोटर आसा ताजो कोणाचोय आसूं तो गरीब श्रीमंत कोणीय आसूं ताका जर तो दोळ्यांचें ऑपरेशन करपाक सोदता कॅटरेक्ट सर्जरी करपाक सोदता जाल्यार हांव तो खर्च भरतलो म्हणून आमच्या फावंडेशनान तातल्यान हे क्लिनिकाची सुरवात जाली. हळू अशें आली की हांवें वेन्झीचोय मॉडेल स्टडी केलो रुदाचोय मॉडेल स्टडी केलो आनी तातल्यान एक आयडिया निर्माण जाली की डॉक्टर्स म्हणजे लकी आय एम ब्लेस्ड टू हॅव फ्रेंड्स ऑर लॉट ऑफ देम आर डॉक्टर्स आनी व्हडले फेमस डॉक्टर्स म्हणजे आयदर हॉस्पिटल जर आनी तांकां हांवें एक उलो मारलो की आमच्या गांवांत गरज आसा तुमचे विकांतल्यान 2-4 वरां दिया कोण 1 वर दिवपाक तयार जाले कोण 2 वरां दिवपाक तयार जाली कोण 1 वर म्हयन्यांतल्यान 4 दा येवपाक तयार जाले कोण 8 दा येवपाक तयार जाले. आनी तातल्यान आज गोंयचे नामनेचे डॉक्टर ह्या क्लिनिका कडेन एसोसिएटेड आसा. एका डॉक्टराचें नांव डॉक्टर सजल दोन तुमी आयकलां आसतलें कामत हॉस्पिटल पणजे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कामत जो आसा ताचे चली डॉक्टर सजल दोन इज वन ऑफ द डॉक्टर्स हियर. आमच्या गांवचे बाय क्लेरिसा डिसोजा इज वन ऑफ द डॉक्टर्स हियर. मंगळारा आनी बुधवारा 2 दीस 6 ते 8 डेली एवरी ट्यूजडे वेडनेसडे 6 to 8 शी इज गोइंग टू बी हियर. डॉक्टर ब्रँडन पेरोज हू इज अ पॅथॉलॉजिस्ट तो हांगा आसतलो. आनी डॉक्टर दीपा देसाय डेंटिस्ट ते म्हयन्यांतल्यान 2दा हांगा येतले. आमी वी वील स्ट्रीमलायन हाव टू डू इट बिकॉज एवरी डे पॉसिबल ना. हांव सरकार न्ही पूण तातल्यांनी हांवें हें जें निर्माण केलां ते हांगा निर्माण जालां. आनी आज आमच्या बरोबर हांगा आसा बाय डॉक्टर डेलन आल्कासोज मागता ताजे कडेन हांगा येवचें. डॉक्टर डेलन आल्कासोज हे म्हजो गट फ्रेंड जॉनथन ताजी बायल आनी शी हॅज अग्रीड टू बी असोसिएटेड विथ आवर क्लिनिक फॉर डर्मेटोलॉजी. शी इज अ टॉप रेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ गोवा. बेश्टें कितें कर म्हणून सांगलें बरें गरज आसा जाल्यार तें करपाक येता. आय वेलकम यू टू आवर हॉस्पिटल. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग हियर. तशेंच हळू आमी वेगवेगळ्या क्लिनिक्स आनी हॉस्पिटलां कडेन असोसिएशन करपाचो आज फुडाकार घेतला. ज्या तरेन
लायनीक रावचें पडटा जीएमसीन तसलें कांय करपाची गरज ना. हांगा तुमकां मंडे टू फ्रायडे आमचो मनीस आसतलो. वील टेक डावन युअर अपॉइंटमेंट्स इफ यू आर नॉट एबल, एंड एमर्जन्सी आसा जाल्यार वी वील टेल यू हाव टू रीच आउट टू द डॉक्टर्स ऑर हाव डॉक्टर्स वील रीच आउट टू यू. ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. सो दीस क्लिनीक इज वन ऑफ इट्स कायंड. जशें वेन्सीन हांगा बेणावली स्टार्ट केले, आमी वेली स्टार्ट केले, तशें हांगा केला आनी ताका नांवूय दवरलां आमी आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक. सो दॅट पीपल डोंट फील की अरे आपाची क्लिनीक वचपाचें काय ना. हरशीं बरें आसता, दोतोर आसता, ताका रिलीजन नासता, ताका पॉलिटिकल पार्टी बॅकग्रावंड नासता. तशें म्हज्या नांवानूय आप आसा. हांव अमित अशोक पालेकर, म्हाज्या नांवानूय आप आसा. पूण म्हज्या जिन्सान बाप्पाचें रगत आसा, म्हज्या जिन्सान अशोक सराचें रगत आसा, म्हज्या जिन्सान ज्योती पालेकराचें रगत आसा. जे दॅट दोज जीन्स इन माय ब्लड इज वॉट आय एम मेड ऑफ. कोणाकूय खबर आसतलें बाप्पा म्हणल्यार कोणूय वळखता. बाप्पाचें हॉटेल जेवणां अजून फामाद आसा. कोणी थंय बसता तो बाप्पा. म्हजो काकाय बसतालो तो बाप्पा, आतां म्हजो कजन बसता तोय बाप्पा. आनी आय एम ऑल्सो असोसिएटेड विथ तातो फॅमिली यूज माय मदर सायड. सो तेय तांचेय जे कार्य आसा, म्हजो पर्टिक्युलरली म्हजो व्हडलो मामा प्रदीप तुरी तो आज आसा हांगा, आनी आतां म्हजे काका सुदेश आसा, ते सगळे हांगा आसा. बाप्पान केन्ना कोणाक परतो धाडूंक ना पयशे ना म्हणून काय. आनी केन्नाय कोण भाजी घेवपाक येतालो बाप्पा कडेन, तो जाणा तो तुज्या घरा भुरगो आसा तो तुका शिरो बांदून दितालो. सो दॅट रेस्टॉरंट इन मेर्सेस which we are and it is still the way it is, that was not a business model but that was a social service model, and त्याच जीन्स प्रॉब्लम आमकां हांगा आयला. तशेंच म्हजे कजन आसा. आमी एक्चुअली आज व्हडलो प्रोग्राम केल्लो. यू मायट हॅव हर्ड बाबा फार्मसी म्हणून आमचो समीर पालेकर, ताचो बापूय तसोच हे आशिल्लो, एक्टीव सोशल वर्क आशिल्लो. आनी समीर आज कोणूय आसूं जर फार्मसीचेर गेलो आनी ताका खबर आहा की हाजे कडेन कॅपॅसिटी ना वखदांचे पयशे दिवपाची, तो ती दिता जाणा जावन की ते पयशे वयचे ना. सो तो बूक आसता जस्ट टू सी दॅट की हे दिवपाचें आसा, पूण ते वखदांचे पयशे केन्ना ना, ताची कॅपॅसिटी नासता त्या मनशाची ती दिवपाची. आनी आतल्यान आयडिया निर्माण जाली. देवान म्हाका एक टिचराचो भुरगो आसतनाय आज ह्या पोजिशनाचेर हाडून सोडला आनी एक दानक दिल्या ती अशी दिवपाची. आनी ती जर तातल्यान जर राजकारणाक म्हणून आमी जॉयन जाले खरें, पूण राजकारणांतल्यान जर आमचें आज समाजकारण जाता, राजकारणांतल्यान जर हांव आज कोणाकूय हांगा पावपाक सोदता आनी पावपाक शकता जाल्यार तातूंत भितर म्हज्या आवयचो जी 10 वर्सां सरपंच आसली, म्हजो आजो, म्हजो बापूय, म्हजो काका, म्हजे मामा आनी म्हजी पार्टी आम आदमी पार्टी हाचो व्हडलो हात आसा. कारण सदांच आमचे केजरीवाल सर सांगता आनी म्हाका अजुनूय तांची उतरां याद आसा. हांव जेन्ना दिल्ली जॉयन जावपाक गेल्लो, आमकां खूब लोक हांगा कितें कितें म्हणटा, भारतीय जनता पार्टी जर म्हणीत आसता. म्हाका तर 2-4 ऑलमोस्ट बसयलांनी हाडला. एकदा असं जाल्लें की फ्रायडे सॅटर्डे दवरपाचें गेलें. म्हाका दिसता एक खंयच्या पुलीस कॉन्स्टेबलान बिर्याणी हाडिल्ली. म्हाका म्हणपाली सर तुजी बिर्याणी हाडल्या आमी, तूं टेन्शन घेवं नाका जेवपाचें म्हणून. भायर सरता आसतना ताका सांगलेलो तूं खा म्हणून. म्हणजे देव सो शुअर की हांव उरतलोच म्हणून. पूण जेन्ना हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक दिल्ली गेल्लो, 1-to-1 आसलो हांव आनी सर बाब केजरीवाल, म्हाका एकूच ताणें प्रश्न केल्लो, यू बिलीव इन ऑनेस्टी काय म्हणून. इफ यू बिलीव इन ऑनेस्टी दिस इज द प्लेस फॉर यू टू बी or that is the place where you should live from. खंयचोच लिडर 1-to-1 हें सांगना. आज आमच्या सराक जेन्ना कोण कितें कितें म्हणटा तेन्ना वायट दिसता. म्हाकाय फेसबुकार कोण कितें कितें म्हणटा. कोण फ्रुटी म्हणटा. फ्रुटी म्हणजे ते आरजीवाले आहा ते फ्रुटी म्हणटा. फ्रुटी म्हणजे कितें ते म्हणटात हांव पासाक बसलेलो वडवा 5 दीस तेन्ना काय हांव फ्रुटी पितालो. म्हणजे ती आरजीवाले हाडून दिताले आसतले म्हाका आनी हांव पितालो थंय. ताका म्हाका एक सांगन दिसता की त्या 5 दिसांत तुमकां हांवें केन्ना पळयलें ना. जेन्ना हांव थंय चर्ची मुखार बसलो 5 दीस उपाशी तेन्ना तुमी नासले थंय. आनी ज्या 5 दिसांनी हांव जेन्ना थंयच्यान उठलो, केन्ना उठलो, नॉट वेन रिवोकेशन ऑर्डर केम, वेन देर वॉज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द पंचायत सेइंग दॅट डेमोलिश. आनी टीसीपीन कंप्लिटली सांगलें की हे फ्रॉड म्हणून परमिशन. आनी आजून ताची कायदेशीर लढाई हांव लढटा. सो ती फ्रुटी तुमकां मुबारक. फ्रुटी जाय तुमकां जाल्यार आतां डिफरंट आसा, हांव धाडून दिता, हांगा आसा धाडून दिता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा त्या आज आमकां कितें कितें म्हणटा, मागीर ते आनी गजाली काडटा आनी एक्सिडेंट म्हणटा आनी कितें. म्हणजे बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर देट टू मलायन माय इमेज. पूण म्हाका एक देवान ब्लेसिंग दिला कान बंद करून फुडें सरपाची.
आणि म्हजी ब्लेसिंगान म्हजो एक सपोर्ट सिस्टम आसा तो म्हणजे म्हज्या आवयक म्हजी बायल रसिका एंड नाव माय डॉटर whenever I'm telling you it is not easy politics particularly in Goa is not easy very dirty वाईट दिसता ते कमेंट घेऊन आता सोडून दिला वाचपाचे सोशल मिडियाचेर सगळे IT सेलाचे कमेंट बुरशे कोणा उलयतात केन्ना म्हाका मेळोकूच ना पूण म्हाका कितें कितें म्हणटा वाईट दिसता केन्ना केन्ना बायल केन्ना केन्ना घरा गेलो उपरांत आरे कितें जालें ती कित्याक पळयता दॅट्स ऑल फेक that support system is at home. Without that support system, this would not have been possible. Without that support system, I would not have been possible. आणि कोणी जर म्हाका सांगत की अमित पालेकर म्हणून ना अमित पालेकर is because there are 3 strong women who are behind me. And I think that's the woman power. And that is what I want to change. आमकां सदांच सांगता हांगा कशें सांता क्लॉज म्हणटा तशें श्राप MLA कोणी निवडून येलो कितलेच निवडून येता ते केन्ना परते वळून पळयना कितले जाण आयले निवडून जे भायल्यांनी आमी इम्पोर्ट केल्ले तेन्ना तांकां आमी सपोर्टूय केलो इम्पोर्टेड MLA एकटो हाडिल्लो आमी हांगा इम्पोर्टेड MLA मागीर परती सांता क्लॉजचो बांद क्रॉसूच करूंक ना 5 वर्सां मागीर मामी बाबा बाय सगळे जाला पूण सगळ्यात जो फुडार गेला हांगाच्यान तो भंय घालून इंदिरानगर आसा तांकां भंय घालो अरे तुमचे मोडटा आतांय परतो भंय घालतो तांकां मोडटा म्हणून नाजाल्यार वोट करा कालापुरा थंय आनी तांकां दुसरो भंय मेरशेकारांक आनी दुसरो भंय आनी आमचे गांवाचें नांवूच पयलीं बदनाम आसलें की नोटोरियस म्हणून रातचे माडांतल्यान बी ह्या कडच्यान कोण वचून आसले पूण आज ते सगळे चेंज जाला आनी तो बदल जर हाडला जाल्यार शिक्षणान हाडला सो आज आमी जर हेल्थ क्लिनीक हे सुरू केला दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट सोशल वर्क वीच इज गोइंग टू बी चेंजिंग आनी जशें क्रूज बाबान 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वेली गांवान एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे करूंक शकला आनी ते क्रुजान केले with the help of the parish, with the help of society, with the help of father, whoever possible, everybody possible. आणि गोंयचे तांदूळ आयज थंय ग्रो जाल्ले भायर वता हे मेरशेन सोंपते कित्याक जायना आज आमच्या मेरशेन जी शेतां आसा ते पिड्यार जाल्या आमची CCPन एक्वायर केले CCPक दिले मेरशे कडेन ना म्हणजे पाटो प्लाझा म्हणटा तोय मेरशेचो भाग पण तोय मेरशे कडेन ना म्हणजे तातूंतल्यान टॅक्सूय आमकां मेळना बाकी शेतां एक्वायर केला गव्हर्मेंट प्रोजेक्टार सो शेतांय आमचे पिड्यार जाता नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दीस इज रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर आणि हांव मागता आमचे गाब्रियल सर तुमचे कडेन आनी तुमचे सगळे एसोसिएट लोकां कडेन आमचे जे आमचे मेरशेकार आसा तांचे कडेन की हे जर करतलो जाल्यार तुमी आमी एकठांय रावचे पडटले पॉलिटिक्स सेपरेट करून फाल्यां 27 कितें जातलें कोणाक खबर ना हांव जिखतलो ना जिखतलो कोणाक खबर ना पूण एक गजाल म्हाका भयंकर खबर आसा की जिखो ना जिखो सोशल सर्विसाचो जो म्हाजो हात जोडटा आशिर्वाद करता म्हज्या आज्यान बापायन आनी आमच्या फॅमिलीक तो आशिर्वादान कसो फुडें सरप आनी मेरशेक सांता क्रुजाक आनी पर्टिक्युलरली चिंबेल विलेज जी बॅकवर्ड आसा ताका फुडें कशें व्हरप आनी एक आमचो बांद म्हणून आनी एक एरिया आसा दॅट इज ऑल्सो लिटल बॅकवर्ड त्या सायडींतल्यान तांकां फुडें कशें व्हरप आनी मेरशेन चिमलान कालापुरान कम्युनिटी सेंटर ना हे ना ते ना कित्याक ना बेजिकली ते सगळे कशें हाडप म्हाका सारकें बरें खबर आसा आनी आय वील डू इट and I will start with another thing which I am going to say after this is start a senior citizens club हा सराक सांगला सरान इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय आता where a senior citizen will find a senior citizen friend within the constituency to talk to. I think that's what we need. आवयकूय सांगला आवयकूय सांगला की बायला आमची जे आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसलो म्हणून जायना कितें दिलेंच म्हणून जायना बट potential to have a marketplace and potential to grow into a business community is there आणि आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा बरोबर मा जेन्ना आमचे काम करता तेन्ना हांवें पळयलां so much of potential to grow all this is in the mind and I know I didn't have to speak so much पण आज दिसलें की उलोवया म्हाका सरान सांगलें लिमिटेड डोर म्हणून फक्त हेल्प केली पण जायना जालें आय लायक टू टॉक जस्ट लायक वेन्सी एंड क्रूज आमचो वेन्सी थंड दिसता क्रूज थंड दिसता तुमकां पूण खूब उलयत जाल्यार खूब उलयता पूण काम करता ते उलयता ते आनी काम केल्या उपरांत उलयता आनी म्हाका तेच आज सांगून दिसता की आय जस्ट नीड युअर सपोर्ट दॅट्स इट तुमची ब्लेसिंग इतलीच दिया म्हाका आनी कांय नाका पुरो बाकी सगळें आसा आय नो हाव टू गेट इट डन देव बरें करूं अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर तांच्यांनी तुमकां आपली बरीचशी दुख्खां सांगली हेंचे कार्य करता समाज कार्य करता आसतना बऱ्योचश्यो अडचणी येतात ज्या पद्दतीन फाटल्या 2-3 वर्सांत तांकां ज्या पद्दतीन त्रास केले गेले
आणि त्यांनी ते बऱ्या पद्धतीन कथीत केल्ले आसा. बरेचशे वेळार दोन रस्ते असतात. एक रस्तो सामको बरो गुळगुळीत असता आणि दुसरो रस्तो खडबडीत असता. म्हणून जो रस्तो खडबडीत असता तेजे ध्येय तो जो गोल तेजे डेस्टिनेशन एक बऱ्या जाग्यार पावता. जर तुझे त्रास असत कष्ट असत म्हणून जर डेस्टिनेशन तुजो गोल जर बरो असत तुझं ध्येय जर बरें असत जाल्यार त्या कठीण रस्त्याचेर चलपाक सुद्दां फाटीं रावपाक जायना. आणि ते कार्य ॲडव्होकेट अमित पालेकर करीत आसा. आता हे सगळे उलयत आसतना आमच्या हांगासर माचयेर हांगासर काय अरुणा वाघ आसा. तांकां दिसलें की अमिताचें कार्य खूब आसा. जे कार्य आम आदमी पक्ष हांगासर गोंयांत करता ते भयंकर आनी खूब मोठें आसा आनी जे करपाक लागून इच्छितात ते बी खूब मोठें आसा. म्हणून तांकां दिसलें की आपणूच 2 उतरां उलोवची. हांव विनंती करता बाय अरुणा वाघ हांच्यांनी 2 उतरां उलोवची.